नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करियर या कार्यावळीन तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. या कार्यावळीन आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रातले वेगवेगळ्या करियरातले तज्ञ मनशांक हांगा आपयतात आणि त्यांच्याविषयी त्यांच्या करियराविषयी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतात. गेल्या आठवड्यान आमच्या मध्ये असले डॉक्टर मनोज कामत तांकां आमी निरोप दिवंक नाशिल्लो. आमी परत ह्या आठवड्यान तांकां त्यांच्याविषयी त्यांच्या करियर विषयी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले. डॉक्टर मनोज कामत तुमचे ह्या कार्यावळीन स्वागत. आम्ही गेल्या वेळार पळयल्लें की तुम्ही वेगवेगळे कॉमर्स जे आसा किंवा मॅनेजमेंट आसा हाच्या विशीं उलयल्ले की वेगवेगळी क्षेत्रां कशी आसात आणि महत्वाचें म्हणजे की ट्रेडिशनल आतां विचार फाटीं पडटा की कॉमर्स केल्या उपरांत हेंच करप. तर आज बाकीच्या क्षेत्रातले भुरगे सुद्धा कॉमर्सा बरोबर कॉम्पीट करू शकता कॉमर्स स्टुडंटा बरोबर. सो एक चॅलेंजिंग अशा प्रकारचे हे फील्ड जाला आणि तितलें इंटरेस्टिंग जाला की खूप वेगवेगळे ऑप्शन्स अवेलेबल आसा आणि तुम्ही खूप व्यवस्थित सांगलं. सर, म्हाका खबर आसा की तुम्ही रिसर्च केला आणि महत्वाचें म्हणजे तुम्ही जी PhD केल्या ती IITन केल्या. नॉर्मली असं असतं की IIT म्हटल्यार इंजिनियर असं एक समीकरण जाता, पण तुम्ही थंय PhD केला म्हणजे विषय तुमचो दिसता कॉर्पोरेट फायनान्स हो विषय आसा. बरोबर. त्याका जोडूनच म्हाका असो तुमकां प्रश्न विचारपाचो आसा की कॉमर्सान की बेजिकली म्हाका दिसता खंयचें क्षेत्र फुडें पावता त्या क्षेत्रांत कितें संशोधन जाता बरोबर हाच्या वयल्यान. तर कॉमर्स फिल्डान कॉमर्स आनी मॅनेजमेंटान अशें रिसर्च हाका कितें स्कोप आसा ऑप्शन्स आसात आनी दुसरी गोष्ट ताका मॉनिटरी बेजीस ताका कितें फायदो आसा? बरो प्रश्न आसा हो. एक म्हणजे खंयचेय क्षेत्र जर फुडें वतले जाल्यार संशोधनाची खूप गरज आसा अशें तुमी म्हणला तशें. आणि पण गरज आसा मानसीक समीकरणां मोडून काडपाची. ओके. म्हणजे देर आर सम मेंटल ब्लॉक्स आमी ताका म्हणटा की कॉमर्स करतकूच ऑप्शन्स आर लिमिटेड. फक्त आमी M.Com करपाची आणि PhD इन कॉमर्स हो विशय. पण आज जर आमकां PhD करूंक जाय जाल्यार कॉमर्सानूच करपाक जाय अशी गरज ना. अच्छा. आज जर M.Com केल्लो भुरगो ही कॅन डू PhD इन मॅनेजमेंट कारण कॉमर्स आणि मॅनेजमेंट आर रिलेटेड सब्जेक्ट्स. किंवा ही कॅन ऑल्सो डू PhD इन मॅथमॅटिक्स. म्हणजे जर IIT मुंबईन जर तुका मॅथमॅटिक्सान जर PhD करूंक जर जाय जाल्यार ताका MSc मॅथमॅटिक्साची गरज ना. थंय फक्त तुवें डेमॉन्स्ट्रेट करची पडटली तुजी कॅपॅसिटी टू कवर एवरीथिंग वॉट MSc मॅथमॅटिक्स स्टुडंट डज. ओके. समजा जर जसो बाकीचो भुरगो कॉमर्साच्या क्षेत्रान येता तसो आमकां एक वाव खूप आसा लोकांच्या क्षेत्रान वचपाचो. आज IIT मुंबयत न्हय की आज IIT मुंबय बरोबर जवळ जवळ 4 ते 5 वेगवेगळे IIT भितर कॉमर्स M.Com जाल्ल्या भुरग्याक इकॉनॉमिक्सान PhD करपाची संदी आसा. बट दोन गजाली करच्यो पडटल्यो. एक, MA इकॉनॉमिक्स पर्यंत जो सगळो जो अभ्यास आसा तो विद्यार्थ्यांक डेमॉन्स्ट्रेट करचो पडटलो की आपण तो जाणा किंवा आय एम केपेबल ऑफ कवरिंग दॅट ऑन माय ओन. आणि म्हाका दिसता कॉमर्साक इकॉनॉमिक्स हो सब्जेक्ट आसता. हो बेस आसताच. किंवा त्या बरोबर MA इन इंग्लीश करपी भुरग्या बरोबर जर तूं कॉम्पीट करतलो PhD इंग्लीश लिटरेचरान किंवा PhD फिलॉसॉफी ह्या विशय घेवन यू आर फ्री टू डू इट. हू स्टॉप्स यू? मेंटल ब्लॉक जर आमी आज काडून उडयत जाल्यार खंयच्याय क्षेत्रान आज आमकां करियर करपाची सुविधा उपलब्ध आसा रिसर्च करपाक. आणि रिसर्च इज मच मोर इंटरेस्टिंग टुडे. आज कॉमर्सच्या विशयांत स्टॉक मार्केट हातून रिसर्च करूंक शकता. ओके. किंवा फायनान्स कॉर्पोरेट फायनान्स हातून कोणी रिसर्च करूंक शकता. किंवा अकाउंटन्सी हो विषय घेवन द वे अकाउंटन्सी म्हणजे कितें आपले कंपनीचे आकडे योग्य रिते आणि कायदेशीर रिते लोकां पर्यंत मांडपाचो तो खंयच्या बऱ्या तरेन आमी मांडूंक शकता. आणि तें करतना जे वेगवेगळे स्टॅच्युटरी रिक्वायरमेंट्स आसा ते आमी कशे कंप्लाय करून म्हणजे कशा पद्दतीन ते लोकां बरोबर मांडप हो सुद्धा एक बरो रिसर्चाचो विशय आसा. ओके. हो रिसर्चाचे म्हणजे आंकडेमोड जर करपाक जर कोण बरो जर आसत जाल्यार दिस इज अ गुड एरिया टू वर्क. किंवा एक कॉमर्सान एक नवो विशय आसा ज्या विशयान साधारण एव्हरेज कॉमर्स स्टुडंट वचना बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ अवेअरनेस. तो म्हणजे एक्च्युरियल सायन्सीस. म्हणल्यार कितें? एक्च्युरियल सायन्सीस म्हणजे इन्शुरन्स कंपनी आमकां खबर आसा. आज इन्शुरन्स आमी एक पॉलिसी घेता त्या पॉलिसीचो कितलो टर्म आसा तो फिक्स आसता. कितलो आमी प्रिमियम दिवपाचो तोय फिक्स आसता. पण आज खंयची कंपनीन एक नवी पॉलिसी जर काडली जाल्यार त्या पॉलिसी भितर ताचो रिस्क फॅक्टर कंपनीक ताचो रिस्क कितें आसा म्हणजे ती व्यक्ती जर फाल्यां गेली जाल्यार त्या व्यक्तीक कितलो कंपेन्सेशन दिवंक जाय. आता प्रत्येक वेळा जर आमी कंपेन्सेशन दीत रावले जाल्यार तिची कंपनी इन्शुरन्स बुडीत खात्यान वतली. ती बुडीत खात्यान जर वचूंक जायना जाल्यार ताचो कितें तरी एक स्ट्रॉंग बॅकअप आसूंक जाय. तो एक रिसर्च बेस आसूंक जाय की कितल्या लोकांक आमी इन्शुअर करतले ताचे कडलो कितलो प्रिमियम आसतलो. पॉलिसी तयार करपाची किंवा रिस्क एनालिसीस करपाचे जे सायन्स आसा ताका एक्च्युरियल सायन्स म्हणटात. आणि
सांगपाक आनंद जाता की एक्च्युरियल सायन्स इज टुडे दी हायली पेड जॉब इन द वर्ल्ड. आणि ताका तितले भुरगे आणि ताका जितले भुरग्याची आवश्यकता आसा एक्च्युरियल सायन्स ह्या विशयाक तितले भुरगे ताका मेळना. आणि कॉमर्साच्या भुरग्याक मॅनेजमेंटाचो, इन्शुरन्स, बँकिंग सेक्टराचो बॅकअप असता, इकॉनॉमिक्स ह्या विशयाचो बॅकअप असता, अकाउंटन्सी हो ताचो फेवरेट विषय असता. जर ताटे मॅथमॅटिक्स हो विशयान जर स्ट्रॉंग बेस जर करत आणि तातून फुडें जर तो रिसर्च करपाक जर वचत, रिस्क मॅनेजमेंट हातून ह्या विशयाक किंवा रिस्क एनालिसिस ह्या विशयात, इट इज वन ऑफ द हायली पेड जॉब. आणि आज रिसर्चान एक्च्युरियल सायन्सीस कितले भुरगे भायर येता हाची कंपनी वाट पळयत आसा, संबंध जगभर. ही एक सगळ्यात महत्वाची गजाल की सरान जो जे फील्ड सांगला तितून भुरगे वचनात. आणि जर कॉमर्साचे तुम्ही पदवीधर आसात किंवा कॉमर्साचे बॅकग्राऊंड तुमकां आसत जाल्यार तुमकां संदी आसा त्या क्षेत्रांत वचपाची. सर एक खूप महत्वाची गजाल सांगली तुम्ही. एक सर आमी पळयलां की आमी जेन्ना 10वी जातात थोडे भुरगे सायन्सीक वतात. तर सायन्सीक भुरगे गेल्या उपरांत पेरंट्सांक कितें दिसता किंवा त्या भुरग्याकूय कितें दिसता की आपण दोतोर इंजिनियर जाता. बरोबर. मागीर तितून कांय भुरगे कॉमर्साक वतात. त्या कॉमर्साच्या भुरग्यांक जर तुम्ही विचारलें की बाबा तूं कितें जातलो किंवा आवय बापायक सांगलें जाल्यार तांकां कांय खबर नासता, पण ते म्हणटा आपल्याक सीए जावपाक जाय. बरोबर. तेन्ना सीए हो कॉमर्सांतले डॉक्टर किंवा इंजिनियर ह्या तोडीचे कितें तरी आसा. बरोबर. हें कशें म्हणजे आपण ह्या एपिसोडान आमी चडशे प्रोफेशनल जे हें आसा ताच्या बद्दल तर सीए जावपा खातीर त्या भुरग्यांक कितें करपाक जाय. हातून म्हाका एक बरी गजाल सांगूंक जाय आनी वायटूय गजाल आसा. एक म्हणजे वायट गजाल पयलीं सांगता आनी मागीर बऱ्या गजाली कडेन येता. कॉमर्सान एडमिशन घेवपी प्रत्येक भुरगो आपणाक सीए जावंक जाय हें म्हणटा, म्हणजे बरें आसा, ते एक त्याचें धोरण किंवा ताचें ध्येय आसा. पूण सीएच कित्याक? सीए बरोबर बाकीचे प्रोफेशनल एक्झामिनेशन्स किंवा करियर ऑप्शन्स आसा. फॉर एक्झाम्पल ICWA कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट, सीए म्हणजे चार्टर्ड अकाउंटंट, CWA म्हणजे कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट किंवा CS चार्टर्ड सेक्रेटरी किंवा कंपनी सेक्रेटरी. ह्यो ज्यो बाकीच्यो ज्यो प्रोफेशन्स हांवें जी नांवां घेतल्या सीए बरोबर, ती सीएच्या स्टॉला मोलाची किंवा तितल्याच तोडीची, तितल्याच प्रतिश्ठेची, तितल्याच पैशाची आणि तितल्याच मानधनाची ज्यो कॅपॅसिटी आसपी ती पदां आसा. पूण त्या विशयाचो अवेअरनेस नसल्या कारणान भुरगो आपणाक सीए करूं जाय हे एकमेव तो ध्येय घेवन बसता. ओके सर, आमी आतां सीए विशयी उलय. आता आमी सीए विशय, सीए इज द बेस्ट ऑफ द प्रोफेशन. म्हणजे कॉमर्सातलो क्रीम प्रोफेशन, म्हणजे इन टर्म्स ऑफ पॉप्युलॅरिटी म्हणूया, कारण लोकांक अवेअरनेस सीए बद्दल थोडी तरी आसा. म्हणजे सीए म्हणजे कोण तरी बरो, आणि सीए म्हणजे इज लायक दोतोरकी जशें सायन्सान तशें कॉमर्सान सीए असो, आणि ही ताची धारणा आसता आणि ती धारणा खूप प्रमाणात खरी आसा. आता सीए चे काम कितें मुख्य म्हणजे सीए जो जाता, चार्टर्ड अकाउंटंट जो जाता, ही इज अ पर्सन हू इज डुईंग प्रॅक्टीस ऑर इन द प्रोफेशन. म्हणजे ताका दोन सुविधा उपलब्ध आसा. एक म्हणजे स्वताचें आस्थापन उगडून प्रोफेशनल एक्टिविटी कर, किंवा खंयच्या तरी कंपनीक ज्यो त्या कंपनीचे जे भाग आसा, विशय आसा, ते विशय हातळ. आणि कसले विशय चार्टर्ड अकाउंटंट हाताळटा? एक म्हणजे अकाउंटिंग आणि रिपोर्टिंग, आकडेमोड करप आणि ती प्रेझेंट खंयच्या भशेन करप, हो एक भाग. दुसरो भाग जो आसा तो टॅक्सेशन. टॅक्सेशन म्हणजे कर विशयक, म्हणजे आमकां सरकाराक कर फारीक करूंक जाय. एका आस्थापनाचे किंवा एका व्यक्तीचो उद्दिष्ट एक आसता की कमीच कमी कर सरकाराक दिवचो. म्हणजे आमी ताका म्हणटा की टॅक्स प्लॅनिंग हो विशय, म्हणजे टॅक्साचे मॅनेजमेंट, टॅक्साचे व्यवस्थापन. आणि तिसरो विषय जो आसा तो कंपनीशी निगडीत आसा, तो म्हणजे ऑडिट. म्हणजे फायनान्शियल अकाउंटिंग, टॅक्सेशन आणि ऑडिट ह्या 3 कामापुरते सीमित. आणि त्याचबरोबर मे फायनान्शियल मॅनेजमेंट किंवा फायनान्शियल एडवायस हो बाकीचे विषय. सो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटंट हे 3 विषय हाताळटा. ओके, म्हाका सर तुमकां विचारपाक जाय आसलें की चार्टर्ड अकाउंटंट विशयी आमी खूब आयकता की एग्जाम इतली कठीण आसता आनी अशें कितें आसता. तर चार्टर्ड अकाउंटंट जावपा खातीर खंयच्या इन्स्टिट्यूशनान जॉइन जावपाक जाय किंवा कितें प्रोविजन आसा? हो, हे आमचें एक नोशन आसा, ते आज आमकां ह्या निमित्तान आमी क्लियर करूया. की खूप जाणां म्हाका विचारता, सर म्हाका सीए जावंक जाय, खंयच्या कॉलेजान जॉइन करूं, खंयच्या सीए हो कितल्या वर्साचो कोर्स? दर्शकांनी एक जाणूंक जाय किंवा विद्यार्थ्यांनी एक जाणूंक जाय की सीए म्हणजे फक्त कोर्स न्हय, इट इज अ प्रोफेशनल एक्झामिनेशन. ओके, म्हणजे सीए जावपाक खंयचे कॉलेज ना. सीएची एक इन्स्टिट्यूट आसा, ताका म्हणटा आमी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया, जी पार्लमेंटाच्या एका ऍक्टानुसार ती एस्टॅब्लिश केल्या. ओके, ह्या असोसिएशनाचो और ह्या बॉडीचं काम आसा की परीक्षा कंडक्ट करपाची. दर वर्साक 2दा ती परीक्षा कंडक्ट करतात. त्याच बरोबर प्रोफेशन रेग्युलेट करपाचें.
खंयचे मेंबर आसा तांकां रुल्स, तांचे ऑब्लिगेशन्स, तांचे ड्युटीज कितें, किंवा तांकां जी अपग्रेड करपाचें, स्कील अपग्रेड करपाचें, किंवा परीक्षा घेवपाचें आणि सिलेबस ठरोवपाचें. ओके. ही जी प्रोफेशनल बॉडी आसा ती कोचिंग करना. तांचे ते एक कॉलेज न्हय की बाबा सीए फक्त एक्झाम कंडक्ट करता. ही फक्त एक्झाम कंडक्ट करपी बॉडी आणि प्रोफेशनल रेग्युलेट करपी बॉडी. आता जर म्हाका सीए जावंक जाय जाल्यार आय हॅव टू बी सीए जालो, समजा परीक्षा पास जालो की हांव ऑटोमॅटिकली त्या बॉडीचो मेंबर जाता. म्हणजे हांवें ती बॉडीची मेंबरशीप घेवंक जाय. म्हणजे म्हाका आय कॅन नाव प्रॅक्टीस एज एन चार्टर्ड अकाउंटंट, इदर प्रॅक्टीस ऑर इदर वर्क एज एन चार्टर्ड अकाउंटंट. म्हणजे ही बॉडी आता ताचें काम न्ही की बाबा हो कोर्स शिकोवया. ताची काम फक्त एक्झामिनेशन कंडक्ट करप. मागीर तो अभ्यास कसो करप. एक आता दोन चॉईस आसा. एक तर बीकॉम जाल्या नंतर तूं सुरू कर, किंवा दुसरो ऑप्शन आसा शॉर्टकट रूट घे. 12वी नंतर एंट्रन्स परीक्षा पास जा. ही कसली एंट्रन्स? ही एंट्रन्स एका एंट्रन्साक म्हणटा कॉमन प्रोफिशियन्सी टेस्ट, सीपीटी. ही सीए ची एंट्रन्स कंडक्टेड बाय दिस बॉडी. ही परीक्षा पास जातकच यू गेट डायरेक्ट एंट्री इनटू द एक्झामिनेशन फॉर अदर चार्ट. हे फक्त कॉमर्स भुरगेच करू शकता. हे फक्त कॉमर्स भुरगे करूंक शकता. हे एक मिथ. हे आमी क्लियर करूया. सीपीटी करपाक खंयचोय भुरगो जो 12वी पास जाला तो परीक्षेचो अभ्यास करून ती परीक्षा बरोवंक शकता. हाका कॉमर्सूच करूंक जाय अशें बंधन ना. म्हणून चार्टर्ड अकाउंटंट आर्ट्स केल्लो भुरगो सुद्दां करूंक शकता, सायन्स केल्लो भुरगो सुद्दां करूंक शकता. फक्त इतलें की कॉमर्स केल्ल्या भुरग्याक त्या विशया बद्दल थोडें ज्ञान आसतलें. तो ज्ञानच फक्त तो अपग्रेड करता. बाकीच्या भुरगीं सुरवातच्यान ती सुरवात करता. म्हणजे सीपीटी जर आमी पास जर जायत 12वी नंतर जाल्यार आमी तो बाकीची परीक्षा जी आसा ते 2 लेवल्स, ताका आमी म्हणया इंटरमिडिएट लेवल, ताका आमी म्हणटात आयपीसीसी एक्झामिनेशन. ताका 3+3 असे स पेपर असता 2 ग्रुपात. आणि इंटरमिडिएट परीक्षा पास झाल्यानंतर फायनल परीक्षा, तातून 2 ग्रुप आसा, ए आणि बी. 4+4 असे 8 पेपर. आणि हे परीक्षा पास जाताना चार्टर्ड अकाउंटंटाच्या अंडर काम करूंक जाय. म्हणजे प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग कंपोनंट आसा, ताका आमी म्हणटा आर्टिकल्ड क्लर्क. हे प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग घेऊन ही परीक्षा पास जावंक जाय. हाका लागून सीए इन्स्टिट्यूट कोचिंग ताणी सोय आता उपलब्ध करून दिल्या. दॅट कोचिंग इज ऑप्शनल. मे तो कोचिंग भुरग्यांनी कंडक्ट करता. दिस कोचिंग इज कंडक्टेड बाय चार्टर्ड अकाउंटंट्स बॉडी. अशें म्हणला सबंद स्टेटान तांचे चॅप्टर्स आसा. इवन गोंयान आसा. इवन गोंयान चॅप्टर आसा. या पणजे आमच्या चॅप्टर आसा. त्याच बरोबर चार्टर्ड अकाउंटंट्स बॉडीन वेगवेगळ्या कॉलेजांनी सोड्या एक तांच्यानी एक युनिट एस्टॅब्लिश केला फॉर कोचिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स और दो स्टुडंट्स हू आर परस्युइंग दिस पर्टिक्युलर कोर्स. दे आर रेकॉग्नाइज्ड बाय सीए इन्स्टिट्यूट टू कंडक्ट दिस कोर्सेस. ते कोर्सेस कंडक्ट करता इन द इव्हनिंग्स फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टुडंट्स. इन एडिशन टू दिस मुंबई, पुणे, बेंगलोर सारख्या ठिकाणी प्रायव्हेट कोचिंग ट्युशन प्रोव्हायडर्स आसा. दे आर कॉल्ड एज कोचिंग प्रोव्हायडर्स. दे आर फुली इंटिग्रेटेड कोचिंग ते दिता. म्हणजे दिसाक 6 वरां 8 वरां. तसे मडगावच्या दामोदर कॉलेजान आता एक नवें सेंटर ओपन केला, सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सलन्स. थंय मुंबईची बेंगलोरची फॅकल्टी हाडून ते त्या भुरग्यांक कोचिंग दितात. बट दिस प्रायव्हेट. हे प्रायव्हेट. हे सगळे कोचिंग इज प्रायव्हेट. कारण सीए बॉडी इज नॉट अ कॉलेज. सीए बॉडी इज ओनली एक्झामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी. एकदा सीपीटी पास झालो काय यू स्टार्ट विथ युअर कोचिंग आणि यू पास दिस एक्झाम्स. किंवा बीकॉम झाल्यानंतर तू ते डायरेक्टली सुरू कर, त्यांना मागीर त्या एंट्रन्स परीक्षेची गरज ना. म्हणजे जर सीए जावपाचें जर कोणे पयलींच्यान जर थारयलें जाल्यार बीकॉम करसर ताका वाट पळोवपाची गरज ना. तो पयलींच्यानूच 12वी जाल्यानंतर इमिडिएटली ताणें एंट्रन्स परीक्षा पास जर जाली की तो आणि बीकॉम नंतर जो जावपी भुरगो दोन्ही एकाच लेवलाक पावता. अच्छा. सो द स्टुडंट सेव्स 3 इयर्स. फक्त ताका खबर आसूंक जाय की हो कोर्स आमी करूंक शकता.